काल आमी टोटल 4 बायक धरल्या. तितून 2 मोटरसायकली आसा विथ मॉडिफायड सायलेन्सर एंड विथआउट नंबर प्लेट, आनी 2 रेंट बायक आसा. ह्यो ज्यो 2 मॉडिफायड सायलेन्सर ज्यो आसा तेंची नंबर प्लेट बी कांय ना, आनी सायलेन्सर तेंगेले कशें आसा चड आवाज येता. दॅट इज द रिजन कितें लोकांनी आमचे कडेन खूब कंप्लेनी आयिल्ली आसा की मॉडिफायड सायलेन्सरान ज्यो आवाज करून भोंवता तेंचे खूब त्रास जाता. म्हणून वी हॅव स्टार्टेड ड्रायव्ह अगेन्स्ट देम एंड एट प्रेझेंट वी हॅव रिटेन 2 व्हेकल्स. आनी 2 ज्यो गाडयो आसा त्यो रेंट बायक आसा. तो रेंट बायक जालें कितें ते रेल्वे स्टेशनार आमकां रेगुलर कंप्लेन्स येता सेईंग दॅट रेंट बायकवाले ज्यो आसा ते रेल्वे स्टेशना भितर येवन लोकांक गाडयो दिता भाड्याक, रेंट बायक एंड रेंट कार्स. सो ते कंप्लेनी आयिल्ले कारणान आमी एक बेश्टे विजीट म्हणून केल्ली. आमी थंय विजीट केलें जाल्यार वी फावंड दॅट एक रेंट बायक ऑपरेटर वॉज एबाउट टू गिव हीज रेंट बायक्स टू टुरिस्ट इनसायड दी प्रिमायस. आनी तेजी ज्यो मोटरसायकली ज्यो आशिल्ल्यो दॅट वर पार्क ऑन द फुटपाथ इनसायड दी तेंची जी गेट जे आसा ते गेटी भितर जे टोल चॅक पॉयंट आसा थंय भितर तेंगेले पार्क केल्ले अशें फुटपाथाचेर. So initially we detained both the vehicle and we asked the operator asa to come along with his documents. But operator जेन्ना हांगा आयलो आनी when we challenged him तेन्ना आमकां नोटीस हेजेर कळ्ळें की बाबा तेज्यो गाडयेची फिटनेस जी आसा दॅट वॉज एक्सपायर्ड. ही डीड नॉट हॅव अ फिटनेस टू गिव द व्हेकल. सो एज सच वी इशूड देम चलन एंड तेंची जी हें आसा एक्शन जी आसा ती आमी ऑलरेडी एक्शन घेवन we will send a report against them including the 2 other motorcycles which were having modified silencer and without number plate to कोर्टाक धाडटले. and as regards to this renter bike we will also send a report to RTO to take necessary action against them not to give them म्हणजे तेंचे लायसन्स कॅन्सल करपा खातीर आमी लेटर बरयतले. आतां कितें जालां रेंट बायक खुबशे रेंट बायक कितें करता परमीट हें करना आनी परमीट न्ही आमची फिटनेस करनासतना गाडी गेस्टाक दिता देर बाय एंडेंजरींग देर लायफ. ते फाल्यां जर खंय एक्सिडेंट जालो ऑर आनी कितें इश्यू जर जालो जाल्यार इट वील डायरेक्टली इफेक्ट दी गेस्ट हू आर टुरिस्ट ऑर गेस्ट हू आर टेकिंग दीस रेंट बायक्स. ही जी ड्रायव्ह जी आसा आमगेली इट वील कंटिन्यू. आमी अशीच रेगुलर मरी ड्रायव्ह सरप्रायज चेक एंड सरप्रायज ड्रायव्ह वी वील कंडक्ट रिगार्डींग व्हेकल विथ नो नंबर प्लेट एंड व्हेकल विथ मॉडिफायड सायलेन्सर्स. आता बायक आसा ते हांगाच आसा पुलीस हांगा स्टेशन. पुलीस स्टेशनार सर खंय दवरल्या म्हटलें ती मॉडिफायड बायक खंय दवरल्या तुम्ही? भायर भितर आमची प्रिमायसिसान भितर दवरिल्ली. ना दरिल्ले खंय? आमी एक रेल्वे स्टेशनार धरली आनी एक नावेली धरली. ओके तुमी राविल्ले स्पेशली ड्रायव्ह करपाक तेन्ना वी नोटीस बिकॉज वी कॅनॉट चेस दीस व्हेकल्स. करेक्ट. प्रॉब्लम इज दॅट फाल्यां आमी इफ वी ट्राय टू चेस दीस व्हेकल्स आनी जर खंय एक्सिडेंट जर जालो पेरेंट्स कितें करता दे स्टार्ट ब्लेमिंग अस सेईंग दॅट वी हॅव म्हणजे आमी चेस केल्या म्हणून एक्सिडेंट जावन एक्सपायर जाल्या ऑर एनी इंजरीज जाल्या. सो आमकां दिस जशी मेळ्ळा तशें आमी तांकां हाडल्या. सर चडशे सर आतां नवे बुलेटी घेतात आनी तांकां रोखडो तो सायलेन्सर घालतात. तो बरो आवाज येवपा जाय वो मोठो आवाज येवपा जाय. ते एक्चुली सारकें आसता? दॅट इज नॉट वॅलीड एज पर दी RTO बिकॉज जे जेन्युअन पार्ट्स जे आसा कंपनीन फिटेड केल्ले पार्ट्स जे आसा यू कॅनॉट रिप्लेस दॅट विथ सम अदर पार्ट्स. सो तांचेर एक्शन जावपाक शकता. तेंचेरूय एक्शन जावपाक शकता. ओके. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.